इतिहासाचें दुसरें पुस्तक. एफ एफ ओद्या काळजान केल्ली भोक्ती आनी आमाजिया उज्जिया आनी जोथामाचो अर्दकुटो येस. आमाजिया सोदरेर चडटा. चॅप्टर 25. सोदरेर आयलो तेन्ना आमाजिया 25 वर्सांचो आसलो आनी ताणें जेरुजल्यांत 29 वर्सां राजवटकी चलयली. ताचे आवयचें नांव जेहोआदान आनी ती जेरुजल्यांतली आसली. ताणें सर्वेस्पराचे नदरे मुखार बरें तें केलें, जोरी सगल्या काळजान न्हय. जेन्ना ताची राजवटकी थीर घट जाली तेन्ना ताणें आपल्या बापायचो जीव घेतलोल्या ताच्या मनशांक मारून उडयले. ताणें तांच्या पुतांक जिवेशी मारूंक नात. कित्याक मोइजेसाच्या समृद्धीच्या पुस्तकांत सर्वेस्पराचे आज्ञे विशीं अशें बरयलेलें आसा. भुरग्यांक लागोन बापायंक मातशें न्हय, न्हय म्हूण बापायंक लागोन भुरग्यांक, पूण जण एकल्याक आपआपल्या पातकाक लागोन मरण फावो जावचें. एदोमा विरुद्ध जैत. आमाजियान जुडाच्या सगल्या मनशांक एकठायले आनी आपआपल्या बापायच्या घराण्या प्रमाणें आख्ख्या जुडांत आनी बेंजामिनांत हजारांचे आनी शेंबरांचे जमे करून तांचे वयर फुडारी नेमले. 20 वर्सां आनी वयर आसलोल्यांक ताणें मेजले आनी झुजा खातीर बालो आनी धाल धरूंक लायक आसलोले 3,00,000 मनीस ताका मेळ्ळे. हांचे भायर ताणें इस्रायलांतले 1,00,000 मनशांक भाड्याक घेतले, रुपयाच्या 100 किक्कारांक. पूण देवाचो मनीस ताचेशीं आयलो आनी म्हणलें, राजा सायबा, इस्रायल परजेक तुजे बरोबर येवंक दिवं नाका, कित्याक सर्वेस्पर इस्रायला बरोबर न्हय म्हूण एफ्रायमाच्या पुतां बरोबर ना. तूं झुजाक वेचून कितलेय बरे भाशेन झुजल्यार लेकून तुजे दुस्माना मुखार देव तुका खाला उडयतलो, कित्याक देवाक पदवी आसा तुका मजत करूंक वो खाला आपटूंक. आमाजियान देवाच्या मनशाक म्हणलें, हांवें इस्रायल परजेक दिल्ल्या 100 किक्कारांचें कितें? देवाच्या मनशान जबाब दिलो, तुका हाचेहून अदीक दिवंक सर्वेस्पराक पदवी आसा. उपरांत एफ्रायमाक थावन आयलोले फौजेक आमाजियान कुशीन काडून घरा धाडली. ते जुडाचेर तिडले आनी रागाबरीत जावन घरा गेले. आमाजियान आपणाकूच मजबूत केलो आनी आपले परजेक फुडाकार दिलो आनी मिटाच्या फालक्याशी पावतोच सियेराच्या पुतां मोदल्या 10,000 जिवेशी मारले. जुडाच्या मनशांनी उरलोल्या 10,000 धरून पद्देसांत व्हेले आनी खडपाचे तेंगशेर व्हरून तांकां खडपाचे तेंगशेर थावन सोकला उडयले आनी तांचे कुडक्यान कुडके जाले. त्या म्हणसर आमाजियान झुजाक वचूंक दिनासतना घरा धाडलोले फौजेन सामारिया तें बेत हॉरोन पर्यान जुडाच्या शारांचेर आक्रमण केलें आनी 3,000 मनशांक मारून उडयले आनी जायतो लुटीचो माल व्हेलो. एडोमितांक मारून परतून येताना आमाजियान आपणा बरोबर सेईरीतांचे देव हाडले. ताणें आपणाचे देव कशे तांकां वयर दवरले आनी तांकां नमस्कार केलो आनी धूप जळयलो. हाका लागून सर्वेस्पराचो राग आमाजियाचेर चडलो आनी ताणें ताचे शीं एका प्रवाद्याक धाडलो आनी प्रवाद्यान ताका म्हणलें, आपले परजेक तुज्या चपक्यांतली सोडून जावंक ना त्या राष्ट्रांच्या देवां फाटल्यान तूं कित्याक गेलोय? आनी तो उलयता आसतनाच आमाजियान ताका म्हणलें, तुका राजाक बूट दिनार कोणें केला? बंद कर,
तुका कित्याक मारून उडोवचो. तेन्ना प्रवादी थांबलो पूण उपरांत म्हणलें, तुवें अशें केलें देखून आनी म्हजो आदेश आयकूंक ना देखून सर्वेस्परान तुजो नाश करूंक येवजिलां. इस्रायला विरुद्ध ताची मारेकाल चळवळ. जुडाच्या राजा आमाजियान बूद घेतल्या उपरांत जेहुआच्या नातवा आनी जेहोआहाजाच्या पुता जोआशाक इस्रायलाच्या राजाक असो संदेश धाडलो, यो आनी आमचें मोदें कोण घोट आसा तें पळोवया. इस्रायलाच्या राजा जोआशान जुडाच्या राजा आमाजियाक असो जबाब धाडलो, लिबानोनाच्या कांट्यांच्या जोंपान लिबानोनाच्या देवदाराक असो संदेश धाडलो, तुजे धुवेक म्हज्या पुताक पोतीन कशी दी. पूण लिबानोनाची निश्ठूर मोनजात त्या कांट्यांच्या झोंपा वयर गेली आनी तें मोस्तून उडयलें. तूं म्हणटाय, तुवें एडोमाचेर जैत व्हेलां आनी तुजें काळीज तुका अदीक मान दिवचे बोडायेन भरलां. तूं आसा थंयच राव. तुजें आनी जुडाचें निसणटोन कित्याक मागून घेताय. पूण आमाजिया आयकूंक कबूल नासलो, कित्याक एडोमाच्या देवा फाटल्यान गेलो देखून ताका दुस्मानाचें आधीन करूंक सर्वेस्पराची येवजण आसली. म्हणटच इस्रायलाचो राजा जोआश ताचे आड गेलो आनी जुडाच्या बेथ शेमेश शारांत ताणें आनी जुडाच्या राजा आमाजियान एकामेकाक फुडो केलो. इस्रायलान जुडाक हार दिली आनी जण एकलो आपआपल्या तोंबूंत पळून गेलो. इस्रायलाच्या राजा जोआशान जुडाच्या राजा आमाजिया, जोआशाचो पूत, आहाजियाचो नातू बेथ शेमेशांत धरलो आनी जेरुजलेमांत धाडलो. ताणें एफ्रायमाच्या दारवंट्या थावन कोनशाच्या दारवंट्या पर्यान सुमार 180 मीटर जेरुजल्याची वणत मोडून उडयली. सगळें भांगार आनी रुपें आनी सर्वेस्पराच्या घरांत ओबेद एडोमाच्या हाता खाल आसलोलीं सगळीं आयदनां, राजमहालांतलीं सगळीं बांदारां आनी तशेंच कांय लोकांक कैदी कशे घेवन तो सामारियेंत परतलो. ताचें मरण. इस्रायलाचो राजा जोआश, जेहोआहाजाचो पूत, हाच्या मरणा उपरांत जुडाचो राजा आमाजिया, जोआशाचो पूत 15 वर्सां जियेलो. आमाजियाचो उरलोलो इतिहास सुरवात ते शेवट मेरेन जुडाच्या आनी इस्रायलाच्या राजांच्या पुस्तकार बरयलोलो आसा न्हय. आमाजिया सर्वेस्पराचेर परतल्या उपरांत तांणी ताचे आड जेरुजल्यांत कारस्थान केलें आनी तो लाकीशाक पळून गेलो आनी तांणी ताचे फाटल्यान लाकीशाक मनीस धाडून ताका मारून उडयलो. ताका घोड्याचेर घालून हाडलो आनी ताच्या पुर्वजां सांगाती दाविदाच्या शारांत निखिपिलो. देवाचें उतर हें.